आमी चिंतात की आमकां हे स्वीज ट्रिटमेंट प्लांट कितें येता ते आमकां नाका म्हणून नाका आमकां, कित्याक आमकां आमची शेतां आसलेली जाय, तेजेर आमी जियेत पोट भरताले, आमचे वसाणे रोयताले आमी आनी जायती पिकां काडटाले आमी. आमचे आतां आमकां जाय कांयच नाका, स्वेज ट्रिटमेंट प्लांट ना. 2 दीस जाले आदीं ते कितें केलां, मॅन होल केले ते सील करूंक ना. ते उदक ओडलें सगळें 2 दीस दीन आनी रात आमचे बांयचें उदक 1 मीटर सकला घातलें. कितें गॅरंटी हा ते स्वेज ते मॅन होल सील केल्यात म्हणून आनी ते उदक आमच्या बांयच्या उदकान मिक्स जावचें ना म्हणून. आनी आमी आतां ते हे म्हापशेचे जे आतां ते आमी कांय ऑब्जेक्ट करना सद्या, कित्याक अर्दो आमकां नाका आसलें पूण आमी एक्सेप्ट केलें तें तो 5 mLTचो. पूण 20 mLT जो येता तो हालदोन आमचो परवरचें तें आमकां कशेंच आमी एक्सेप्ट करपाचें ना. आमी कितेंय करूंक रेडी आहा, पूण आमी हिंगा रस्तो आमी इवन हायवे पासून ब्लॉक करपाक आमी रेडी आहा. आनी आमी हिंगा शेतान येवन आमी हिंगा बसतले, हायवेर बसतले, भायर सरचे ना. ऑन द रेजिडेंट्स ऑफ Kamarkazan, Akoi, below Pede, they are objecting mainly because we fear what is going to be the effect on our village when sewage from all over Bardez is going to reach here. They should have the capacity to dispose of their own garbage in their own area, and they have revoked the NOC. आता लोक म्हणतात एक बरें जावचें, घाण हे जावन एक प्लांट येवचो म्हणून म्हापशा खातीर दिलो, पण तुमचें चड जालें. तुमी परत आनी कुशीक आसा पळय शेतां ती सुद्दां तुमी पिड्यार केल्यात आनी तेंचे कन्सर्न घेनासतना तुम्ही त्यांच्या शेतांनी जे शेतां रोयतात पळय त्या शेतांनी तुम्ही माती उडयल्ली आसा. To area all these areas also we have to cover. So that is the main reason why it was chosen here. And technically also this is feasible. The ground level is the lowest over here, and the nearby nala is there which we can dispose it of. We have taken the NOCs and all from the landowners, and we have come for a demarcation of the land whatever exactly it is. This was tendered about 6 months back of 20 ml STP covering to the part of Nagwari plus Khaligaon plus we have a plan to cover even Ambona, Mapusa suburbs and all those things. There is an existing plant which is constructed by the JICA is only 5.4 mld. So now we are going with 20 mld STP.